नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन केली सोनसोडो कोयर व्यवस्थापन प्रकल्पाची पळोवणी। गोंयांत 20,000 बेरोजगार आसा या मुख्यमंत्र्याच्या विधाना उपरांत काँग्रेस आनी आपान केलो सरकाराचेर फारपेट। मुख्यमंत्री न्हयकारता वस्तुस्थिती, पक्षांचो आरोप। नोकर भरती आयोगाच्या कमिटी विशीं सरकारान दिवचें स्पश्टीकरण, काँग्रेसीची मागणी। मडगांव नगरपालिकेकडेन वर्सां भितर जमिल्लो प्रलंबीत कर भरपा खातीर हप्त्यान भरपाची सुविधा दिवची, मडगांव वेपारी संघटनेची मागणी। आनी पणजेच्या बाटली वाठारांत रस्त्यांचेर जावपी येरादारी कोयणीचो प्रस्न सरकारान करचो बेगोबेग सुटावो, थळाव्या लोकांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। शुक्रारा मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सोनसोड्यार वचून कोयर व्यवस्थापनाची पळोवणी केली। दर 15 दिसां उपरांत ह्याच सोनसोड्याक भेट दिवन कामांची पळोवणी करून कामां विशीं जाणून घेतले। तशेंच फाटले फावट सुक्या कोयरा खातीर 4 मशिनांची मागणी केली। आतां मेरेन पुराय 3 मशिनां ह्या व्यवस्थापनार आसात आनी ह्या सुक्या कोयराचें काम बेगोबेग पुराय करपाचो यत्न आसा अशें दिगंबर कामतीचें म्हणणें। 2023 फेब्रुवारी मेरेन हे काम पुराय करपाचो यत्न आसा अशें लेविन्सन मार्टिन्सान सांगले। ह्या पळोवणे वेळार आमदार दिगंबर कामत, लेविन्सन मार्टिन्स आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। विजिट अशें थारलां, फाटीं म्हजी मिटींग जाल्ली पणजे। तातूंत भितर अशें थारयलें की अनलेस यू मॉनिटर, समबडी मॉनिटर्स, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रिजॉल्व दीस इशू बसून। So we said that every 15 days, Levinson, since this is now, we have said that solid waste management is going to be the nodal agency. So Levinson will visit every 15 days. So today we said we will visit here, and again on 25th, again he will visit. And then whatever, see the progress of last 15 days, what has been decided, has been implemented or not, if there are any hurdles, and plan for next 15 days. त्याशिवाय तें जावपाचें ना। सो सोमाराच्यान 2 मशिनां इंडस्ट्रियल इस्टेटीक बेलिंगाचें काम चालू करतलीं। हांगा 2 आशिल्लीं ती आज काल तांणी 3 केल्या आनी आज 4थें मशीन ते सकयल घालतात। सो 4 मशिनां हांगा जातलीं बेलिंगाची। विथ दॅट ड्राय वेस्टाचो प्रॉब्लेम खूबसो रिजॉल्व जातलो। Small things has to be tweaked here, like this waste is every day, is coming every day, so your decision has to be also every day and tweak. Payment also has to be. So we are streamlining, and sir has said every 15 days we are going to visit here and review everything. But time being, after this shed will be repaired, and some concessionaire will be put here to manage the waste, day-to-day waste. For that, these things are required to repair basic machinery. I think there's the second part is the legacy waste. Legacy waste by February we are trying to complete the entire thing. Some issue is there because of the RDF, which has to move fast. So once RDF if is not moving, then we are not getting enough space to put more machinery there. So however, because now is the fair season, so we have to before monsoon. But before February we are aiming to complete the entire remediation. गोंयांत फकत 20,000 बेरोजगार आशिल्ल्याचो दावो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केला। रोजगार विनिमय खात्या कडेन नोंदणी जाल्ले 1,10,000 परस चड बेरोजगारांचो आंकडो चुकीचो आसून तातूंतल्या 80% परस चड जाणांक पयलींच नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां। मुख्यमंत्र्याच्या ह्या विधानाचेर विरोधी पक्षांनी खर आक्षेप घेतला आनी जर बेरोजगार इतले कमी आसत जाल्यार 100 परस चड कंपन्यांक आपोवन सरकार रोजगार मेळावे कित्याक आयोजीत करता असो प्रश्न विरोधक विचारता। पणजेतल्या 2 दिसांच्या रोजगार मेळाव्यात 10,000 बेरोजगारांनी हाजेरी लायिल्ली आणि तातूंतल्या 500 जाणांची खाजगी कंपन्यांनी निवड जाल्या। ह्या मेळाव्यात 21,000 बेरोजगारांनी नोंदणी केली। साहजिक आसा की पयली एका कंपनीत नोकरेक आशिल्ले चड बऱ्या संदे खातीर ह्या मेळाव्यात बेरोजगार म्हण आयिल्ले आसूं येता। तशें पळयल्यार रोजगार विनिमय खात्या कडेन नोंदणी जाल्ल्या बेरोजगारांची संख्या 1,10,000 परस चड आसा। पूण हो आंकडो मुळातूच चुकीचो आसून तो सुदारीत नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान नीती आयोगाक सांगला।
तांच्यांनी जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू जो मांडलो पयलीं, हांव क्लियर कट सांगता, आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन व्हेरीफाय केलें की 1,10,000 जे भुरगे आमचे कडेन रजिस्टर्ड आसा, भितरले जवळपास 80,000 भुरगे जर पळयत खंय ना खंय तरी प्रायवेट सेक्टरात जॉब करतात. तांच्याकडे फोन करून व्हेरीफाय केलें, दे आर डुईंग जॉब इन प्रायवेट सेक्टर. तांच्यांनी आपल्याक गव्हर्मेंटात जॉब मेळचो म्हणून आपूण अनएम्प्लॉयड म्हणटलें. हांवें ताका सांगलां तुमी वेगळो कॉलम करून प्रायवेट सेक्टरान जॉब करता म्हणून सांगलां. हांवें जर सरप्रायज थोडे जाण गव्हर्मेंटात जॉब मेळ्ळ्या उपरांत आजुनूय तेंचें नांव कॅन्सल करूंक नासलें. ते म्हणटा ती सिस्टम ताका करूंक लायल्या, बट तें कितें जाल्लें पळय आतां ऑटोमॅटीक जावपाक जाय तें बरोबर आहा. ओके, बट तेंचे म्हणणें आपल्याक आनीक दुसरो जॉब जाय व्हडलो म्हणूनय रावल्या म्हणटा ते आपुणूच कॅन्सल करिना. पूण तुजें म्हणणें बरें, एकदां मेळ्ळो काय तो डायरेक्टली कॅन्सल जावपाक जाय. तोय ताका सांगला अपग्रेड कर म्हणून. म्हणजे खास करून रजिस्टर्ड केल्ल्या लोकां पैकी तशेंच सामके थोडे भुरगे जे ग्रॅज्युएशन करता म्हणजे 12वी जाल्यार तेंच्यांनी बेगीन आपले ते सिनियरिटी वाडोवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी केला. सो दॅट म्हणजे आपल्या 12वी तो ग्रॅज्युएट करता, एक्चुली तो पोस्ट ग्रॅज्युएट करता, बट तेणी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून रजिस्टर्ड केला. हे जर सगळें पळयलें एप्रॉक्सिमेटली एक्च्युअल अनएम्प्लॉयड जो आहा पळय न्ही, वो 20,000 भुरगे बीन एक्च्युअल अनएम्प्लॉयड आसतले अशें म्हाका दिसता. बट तांच्यांनी जर विचार केलो जाल्यार प्रायवेट सेक्टरात त्योय बी नोकऱ्यो आमचे कडेन अवेलेबल आसा. गोंयांत फकत 20,000च बेरोजगार आसात ह्या मुख्यमंत्र्याच्या दाव्याचेर आम आदमी पक्षान आणि काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी बरीच टिका केल्या. सरकार रोजगार दिवपाच्या जापसालदारके बाबतीत हात वयर करपाक शकना. केंद्रीय संस्थांनी केल्ल्या सर्वेक्षणात गोंयांतल्या दर 3 जाणां मदीं 2 जाण बेरोजगार आसात हें मुख्यमंत्र्याक खबर ना काय कितें? आणि जर इतले बेरोजगार नात जाल्यार सरकाराक रोजगार मेळावे कित्याक घेवचे पडटा असो प्रश्न आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी विचारला. नीती आयोग जे आसा किंवा बाकीचो जो डेटा आसा सगळ्यांनी केल्लो इंडियन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो डेटा आसा अकॉर्डिंग टू वीच एवरी 2 people out of 3 people in Goa are unemployed, हे सगळे फोटींग. आणि आमचो अंधेर नगरी चौपट राजा अशी परिस्थिती जाल्या. आमचो जो CM आसा पळय, ही इज लिव्हिंग इन अ बबल ऑफ खुशमस्करी लोकांचो. गव्हर्मेंट इज shying away from the responsibility of the fact that they have to provide employment and create employment. तुमची इंडस्ट्रियल पॉलिसी आता 14-15 वर्सां जाली येवना जाग्यार ना. How are you going to create employment? What new industries have come? Industries which have been there in Goa have left Goa. हे जर सगळ्या जर CMांक जर खबर ना न्ही, then he is not fit to be CM of Goa. I think his statement that 20,000 unemployed आसा गोंयान is something that is very disturbing for me. हांव ताका एटलिस्ट 2-3 तालुक्यांनीच 20,000 भुरगे दाखयता जे अनएम्प्लॉयड आसा. म्हजे बरोबर येवचे ऑर एल्स ते हस्तिदंती मनोऱ्यान बसून जर तो खुशमस्करी ताजे कशें तांचे बद्दल सांगून सोंपता की दीज आर द ओनली पीपल अनएम्प्लॉयड, then I think he is living in a fool's paradise. He should get down to ground, go to the streets, go to the villages and find out number of unemployed people. Was CMA's statement, he has ridiculed the Niti Ayog's report, which is actually headed by the Prime Minister of the country. जाणे सांगला की 1,10,000 अनएम्प्लॉयमेंट हा आणि वो सांगता की ना ते डेटा स्टॅटिस्टिक्स चुकल्या and there is only 20,000 youths which are unemployed. सो हाजे वयल्यान क्लियर कट कळटा की राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार हांचे भितर कोऑर्डिनेशनूच ना. अरे डेटा कोणे दिलो? नीती आयोगाक डेटा स्टेट गव्हर्मेंटान दिलो. सो दिस इज ओनली टॅक्टिक्स, लोकांक फक्त फटोवपाची, लोकांक फोटींग आश्वासनां दिवपाची. आय थिंक चीफ मिनिस्टर हॅज टू से that the Niti Ayog report which is headed by Prime Minister is a useless department आणि ते कांय कामाचें ना. 1,10,000 आणि 20,000 इज अ बिग गॅप. आणि म्हाका दिसता हो मुख्यमंत्री आणि हे सरकार एक्चुअली गोंयकारांक सदांच फटयता. खरें म्हळ्यार फाटलीं 10 वर्सां मायनिंग बंद आशिल्ल्या कारणान बेरोजगार जाल्ले बरेचशे तरणाटे पर्यटन वेवसाया कडेन वचपाक सोदतात. पूण पर्यटन वेवसायांत लेगीत फाटल्या 2 वर्सां सावन मंदी आसा. अशा परिस्थितीत सरकारान बेरोजगारी विशीं नव्यान सर्वेक्षण केलें जाल्यार बेरोजगारांची संख्या कळटली आणि त्या नदरेन सरकाराक धोरण थारावप सोपें जातलें. विराज कामत आणि गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकारान नोकर भरती आयोगाच्या कमिटी विशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या. भाजप सरकार जॉब फेअर आयोजीत करता, हातूंत खाजगी कंपन्यांचो आस्पाव आसता. खूब कमी लोकांक ह्या नोकऱ्यांची संद मेळटा. पूण सरकारी नोकऱ्यां खातीर असो जॉब फेअर सरकार कित्याक घेना असो प्रस्न काँग्रेस पक्षान उपरासला.
स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हो कायदो 2018 स्थापीत केल्लो, पूण हो कायदो कोणें बंद केलो हो प्रस्न कोणूच सरकाराक कित्याक विचारना अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसाचें म्हणणें. ओपनली कोण तरी स्टॉल घालता, कोण एम्प्लॉयर कोण तरी येता, कोणाक तरी एम्प्लॉयमेंट मेळोवंक शकता. हाजे पयलीं एक जॉब फेअर जाल्लो हांगा तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान. ताजी डेटा अवेलेबल ना, कितले लोक आयिल्ले, कितले लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळो. आनी मेन मुद्दो आमी ताचे कडेन मांडला म्हणटा तो जॉब सिक्युरिटी. फाल्यां जर ह्या प्रायवेट सेक्टरान कोण कामाक लागलो जाल्यार तो कितलो दीस उरतलो, तो आपूण म्हणून राजिनामो दिवन वयतलो काय तुमी ताका काडटले, ताजे कडेन स्कील कितें आसतली. हे सगळो डेटा बेस व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार बेश्टे ताकडे तो म्हणटा 5000 जाणांक जॉब मेळ्ळे, मागीर दुसरे दिसाक 500 जाले, मागीर 50 जातले. हाजेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव डेटा आसपाक जाय हें आमी ताका सांगलां. ताजेर आमी परत येवन चवकशी करतले. जॉब सिक्युरिटी नंबर 1. फेर लायले, फेरी लायली आनी जॉब दिले आनी हजारान भुरगे उरले, तांचें कितें जातलें. जॉब दिले उपरांत तांकां सिक्युअर करतले तुमी, तांकां फुडार आसतलो, तांचे इन्क्रिमेंट कशें जातले, तांकां मिनिमम वेजीस कितल्यो मेळटल्यो, ते सातिस्वेत आसतले हे जॉब घेवन. हो इश्यू आमी आज लेबर कमिशनरा कडेन मांडला. आमी समजता तो आपल्या सरकारा कडेन घालतलो म्हणून, पूण चड करून डेटा बेस अजून ना. हाज्या पयलीं कितें जाल्लें, हाज्या फुडाराक कितें जातलें. शुक्रारा मडगांव नगरपालिके कडेन वर्सा भितर जमिल्लो प्रलंबीत कर भरपा खातीर हप्त्यान भरपाची सुविधा दिवची अशी मागणी मडगांव वेपारी संघटनेचे अध्यक्ष विनोद शिरोडकारान केल्या. खास करून कोरोना महामारी उपरांत आमकां वेवसाय करपाक अडचणी येतात, देखून मडगांव नगरपालिकेन हप्त्याची सुविधा दिल्यार आमकां व्हडली मजत जातली अशें शिरोडकारान ह्या वेळार सांगलें. आमी जेन्ना म्युनिसिपालिटीक तेन्ना कोरोना टायमार सांगलेलें, जेन्ना कोणालें भाडें उरलें चड ते एकदम म्युनिसिपालिटी आमकां भर म्हणटाले. आतां म्युनिसिपालिटीन कितें केलां, लोकांची फाटी लागपाक कॉमेस केलां. आमी म्युनिसिपालिटीक मागपाक सोदता. मार्केटीन न्ही, मार्केटां भायल्यान शॉपां बसून ती तेंच्यान थोड्या भाडें खूब उरलेल्या ते तांकां हप्त्यांनी भाड्याक भरपाची एक म्युनिसिपालिटीन एक तांकां चान्स दिवचो. आनी सपोज एक कोणाक 10 लाख 20 लाख अशें 5 लाख अशें 1000 अशी बसून उरली न्ही, तांकां एक हप्त्यान दिवचें. कित्याक गिरायक मार्केटान बहुत खूब कमी आसा, ताका लागून हे म्युनिसिपालिटीन तांकां दिवपाचें अशें हांव प्रेजिडेंटाची गोंयकार कडेन मागतां. फाटले कितलेशेच दीस जाले भाटले पणजे हांगासर सदचीच येरादारीची कोयणी जाता. तातूंतूच म्हयनो जायत आयलो तरी लेगीत भाटलेंतले रस्त्याचें काम अजून पुराय जावंक नाशिल्ल्यान लोक वरांची वरां ह्या रस्त्यार शिरकून उरतात. दनपारच्या वेळार जेन्ना स्कूल सुट्टा तेन्ना चड प्रमाणात गर्दी जाता. तशेंच सांजेच्या वेळार जेन्ना लोक कामा वयल्यान घरा परततात तेन्ना लेगीत येरादारीची कोयणी जाल्ली पळोवंक मेळटा. ताका लागून ह्या रस्त्याची दुरुस्ती केन्ना मेरेन पुराय जातली हाचीच वाट सध्या पणजेकार पळयतात. वांयगणी शेती करपाक सुरवात जाल्या. ताळगांवचे शेतकार वांयगणी शेतीत कणगां, मिरसांगो आनी भाजी ही पिकावळ पिकयतात. सध्या कणगां वाल लावपाचें काम नेटान चालू आसा. तशेंच कांय शेतकार आपल्या शेतान नितळ करपाक व्यस्त आशिल्ल्याचें दिसून येता. उदक शेतां मेरेन पावनाशिल्ल्यान कळशांनी उदक घालून ही वेगवेगळी पिकावळ पिकयतात. कृषी संचालनालया कडल्यान कृषी क्षेत्रांत स्वयंपूर्ण जावचे हे खातीर वेगवेगळे उपक्रम चालीक लावपाक लायल्यात. कांय शेतकार आयज मेरेन आपलो पुर्विल्लो वेवसाय सांबाळीत दवरिल्लो पळोवपाक मेळटा. उर्फान मुल्ला हो अंजुमन इस्लाहूल ह्या मडगांवाच्या स्कुलाचो हेडमास्टर आनी भाजप पक्षाचो प्रवक्तो. ताणें सुमार 15 लाख रुपया घेवन फेक सर्टिफिकेट लावन टिचरीची स्कुलांनी भरती केल्या आनी उर्फान मुल्ला भाजपाच्या नांवाचो गैरवापर करून लोकांचेर कंप्लेनी घालता म्हूण पत्रकारां कडेन उलयतना अब्दुल शाह आनी मुनावर खान हाणें सांगलें. बीजेपीचे लेटर हेडाचेर तेणें पळय तुमकां दाखयता. आतां सगळे जाणे अंजुमनचे लेटर हेडाचेर तेणें कंप्लेंट घातले, उष्ण सानाचे कंप्लेंट घातले. आतां शेवट सगळे जाते की पळय भारतीय जनता पार्टी मायनॉरिटी मोर्चा ह्या लेटराचेर तेणें कंप्लेंट घातला आनी कंप्लेंट दिवपा बाबा हांगा आसा. हेगे नांव हाफीज अब्दुल कादर आनी एका बाबड्याक कांयच खबर ना. हेणें फकत सायन मारला. जेन्ना पियान ताका विचारलें अरे बाबा थंय खंय कितें बरयलां जाल्यार तो बाबडो दिलो
पार्टीचे व्हडले व्हडले आरोप लायल्या ह्या लेटर हेडीचेर. व्हडले व्हडले आरोप पॉप्युलर फ्रंटाचे फंडींग म्हणटा तो लेटरां. मागीर नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट 1980 NSAचो एकटो आरोप लायल्लो आहा. अनफुल एक्टिविटी प्रिव्हेंटेशन एक्ट 1967 उपाचो एक्ट लायला. असले गंभीर गंभीर आरोप तेणें लायला पळय. लेटर हेड यूज केला, मिसयूज केला भारतीय जनता पार्टीचो. पण सरकारा कडेन मागता की तुमी आतां हे अशेंच यूज करपाक दितले ताका, हेजो मिसयूज जाला तो, तुमी कांय एक्शन घेवपा ना. आणि ताजें नांव उर्फान मुल्ला BJPचो स्पोक्समॅन कळ्ळें तुमकां. तर तो थंय फेक सर्टिफिकेटीचेर टिचरी घेतला आनी एक आनी दोन न्ही, हांव म्हणटा 15 तरी टिचरी आहा हायर सेकंडरी आनी हायस्कूल सगळे भितर फेक. राज्यांत साबार विशया वयल्यान चलिल्ल्या वादांत आतां आनी एक नवीन वाद सुरू जाला. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परब आनी आम आदमी पार्टीचो अमित पालेकरान एकामेकांचेर टिकांचे फार केल्या. कांय दिसां फाटीं मनोज परबान महाराष्ट्राच्या राजकीय फुडाऱ्यांक भेट दिल्ली, हाचे वयल्यान हो वाद सुरू जाल्ल्याचें कळटा. तशेंच ह्या वादांचेर एकामेकांनी समोरासमोर येवन कितें तें उलोवया अशेंय म्हटलां. आरजी लिडर नाल्यार आमची जी आरजी आसा ती आयडेंटिटी तशीच उरतली आनी युनीक आमी आमचो जो मॉडल आसा आयज आमी तेंच्या वांगडा शेअर करता. आयज ते जेन्ना आमी आमची तेंच्या वांगडा मिटींग जाता तेन्ना ते शॉक जाले आयकून की विदाउट फंड्स नाल्यार इतल्या विदाउट मायक्रो फंड्स आमी येदे व्हडले इलेक्शन कंटेस्ट केले कशें 90,000 वोट्स घेतली कशी आनी आमदार निवडून हाडलो कसो. ह्या आयच्या 2022 ह्या सालान जाले चमत्कार केलो असो हे ते अंडरस्टँड करून घेतात. सो अमित पालेकर इतलें सांगपाक सोदता की पयलीं तेणी आपले गोंय सारवार करच्या पयलींचो जो हेका बसलेलो आतां अनशनाक बसलेलो हंगर स्ट्रायकाक ते स्ट्रक्चरूय तशेंच आहा, ते स्ट्रक्चर अजून मोडोंक ना. तेणी सांगलेले गोंयांत जी लूट जाता हें जाता तेच्या अगेन्स्ट आपूण बसला म्हणून. तो लुटूय चालू आसा, करप्शनूय चालू आसा, हे कांयच तेणी बंद जाल्लें ना. सो हांव तेजे कडेन इतलेंच मागता, एक गोंयकार म्हणून मागता की तेणी परते आझाद मैदानाचेर येवन अनशनाचेर वचचें, आमरण उपोशण करचें, गोंयची लूट बंद जावपाक, ते स्ट्रक्चर डॅमोलिश जावपाक, करप्शन बंद जावपाक. आनी आमी एज अ आरजी आमी अश्युअर करता तो जितले दीस बसतलो ते दीस सकाळ ते सांज आमचो भुरगो एकटो कोण ना कोण तरी तेच्या वांगडा जेवपाची आझाद मैदानाचेर 100% बसतलो. गोंयांत जे रिजनल पार्टी आसा तेंच्यांनी कितली वर्सां MGP केन्नाच्यान गोवा फॉरवर्ड जाल्ले आतां कितली वर्सां आहा आनी बाकी हे दोन तर मेन रिजनल पार्टी, ह्या दोन रिजनल पार्टीन गोंयचें केलां कितें हें सगळ्यांक खबर आहा. ह्या दोन पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर आयज कितें गोंया खातीर पॉलिसी करता आनी कितें ते करता, कितें डिस्ट्रक्शन करता हें सगळ्यांक खबर आहा. सो आमकां तेंच्या कडल्यान शिकपाचें काय अशें दिसूंक ना आनी आमी शिकचेंय बी ना. आमी जे नॅशनल लेवलाचेर गेले आमी जे भितर डिफरंट हें आसा भितर आमकां तेंची ऑर्गनायझेशन बिल्डींग तेंची मॅसिव्ह लेवलाचेर ते कशें करता तें शिकपाक जाय. आमी लास्ट टायम सांगलें तेंची पॉलिसी शिकपाक जाय. आनी अमित पालेकराक इतलेंच सांगता की आमी गोंयकार म्हणून आमी जरी दुसऱ्या लिडराक वचून मेळटा, तुम्ही गोवा फॉर गोवन्स म्हणून तुम्ही दिल्लीची पार्टी गोंयांत हाडटा. कशें आसा न्ही, आमी ताजो फेकनेस भायर हाडलो. RG इज अ बबल which calls others Ghati and then he goes to Ghatis to take advice. That is what it is. म्हाका ताजेर कांय कमेंट करपाचें ना. I am a self-made person. I have made professional mark in my profession. I made a mark in my profession. आनी ताजे सारके असले स्टेटमेंट जे आसा पळय, वेन मनीस जे भितरल्यान भितरता न्ही तो आज भितरला, कारण ताजे सत्य भायर आयला. तेन्ना एक फायल न्ही 10 फायल रेडी करून हाडुनी. I am ready to face it. Let's have 1-to-1 with each other. I challenge him. Let's come 1-to-1 on one of the channels very soon, and let's talk about his lies and his RG lie, which he is trying to propagate. If he is a CM on Facebook and social media. तुवें फाटल्या दिसाचो जो सोशल मिडिया पळयत जाल्यार ही हॅज गॉन व्हेरी पर्सनल. वायन समबडी गोज पर्सनल लायक दीस एंड दॅट टू फॉल्सली पर्सनल. आय थिंक तो he has lost his mental balance. That's it. I have nothing more to say. Please go ahead with whatever you need to do. कसले भानगडी आसा, कितें आसा आनी तुज्यो कितल्यो भानगडी आसा त्यो पळया आमी. सांगेच्या बेंडवाडो दाणो पुलाचें काम फुडल्या वर्साच्या मे म्हयन्या मेरेन पुराय करतले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. पुलाचें काम पुराय जाय मेरेन कंत्राटदाराक पयशे फारीक करचे नात अशें तांचें म्हणणें. आदली 2 वर्सां कोरोना आनी उपरांत पावसाक लागून पुलाचें काम आडकून पडिल्लें, पण आतां हें काम नेटान चालू आसा. दुसरे वटेन तळावो नगरसेवक मॅथ्यू डिकॉस्टानूय हे पुलाचें काम बेगीन कित्याक जायना अशें म्हणीत टिका केल्या.
परत एक फावटी हांव आमदार जातकच कामाक सुरवात केल्ली आसा आनी कामाक सुरवात करता आसतना परत एक फावटी पावसाचो सिजन गेल्लो आसा. जें काम जितके प्रमाणात ते पिलर्स काडपाचें तें काम पिलर्स काडपा पर्यंत केल्लें, पूण ताजे नंतर न्हंयक उबी रावन तातूंत भितर आज मड फिलिंग करून बाकीचें बॅलन्स काम करपाक जाय. पावस पडटा आसतना हुंवार आसतना तें काम करपाक मेळना, तातूंत भितर स्थगिती आशिल्ली. निश्चितपणान येता ते 5-6 म्हयन्या भितर म्हणजेच हांवें मे म्हयन्याची डेडलायन तांकां दिल्ली आसा. ह्या मे म्हयन्याच्या पयलीं म्हाका पूल जावपाक जाय ह्या तरेचें हें दिल्लें आसा आनी तो पर्यंत तांचे पेमेंट्सय कंप्लीट जावचें ना हाची हांव हें पळयतलो की जो पर्यंत पूल कंप्लीट जायना तांचें फॉलोअप करपाचें काम म्हजे कडेन आसा. आयज काम परत एक फावटी मोठ्या जोमान सुरू जाल्लें आसा. नोव्हेंबराच्यान म्हाका सांगलें की नोव्हेंबराच्यान आपलें काम सुरू जातलें. आतां तें मड फिलिंग जातलें, ताजे नंतर जें उर्वरीत काम आसा तें आमी काम करपा खातीर फॉलोअप करीत आसा. जे आमचे GSIDCचे वायस चेअरमॅन आहा जोशुआ डिसोजा हो पूल GSIDCन घेतलेलो आहा. सो हांव ताका रिक्वेस्ट करता फॉर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे चेअरमॅन आहा ह्या कॉर्पोरेशनाचे GSIDCचे आनी आमदाराकूय रिक्वेस्ट करता की हो पूल आयज पॅथेटीक कंडिशनान आहा आनी बाकीच्यो गोश्ट्यो ज्यो लोकांचो बोवाळ जाता त्यो अननेसेसरी गोश्टींक आमी हात घालचे पयलीं हो पूल आसतलो ह्या पुलाचें काम बी आमी पयलीं करपाक जाय, कारण ती आयज काळाची गरज आहा. आनी हें सगळें करता आसतना हांव एक कावन्सिलर म्हाकाय दिसता की हो पूल जावचो म्हणून, कारण आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आहा. आतां कावन्सिलर म्हणून जें गृह आधार, लाडली लक्ष्मी आनी कितें रस्ते गटर हें सगळें करपाक जाय आमी करतात, पूण ताजे बरोबर पूल जावचो, बाकीच्यो गोश्टी हॉस्पिटल जावचें हें आमकां दिसता. मांद्रेच्या किशोर मांद्रेकाराक 57,36,285 विजेचे बील आयिल्ल्यान ताका शॉक बसला. दर म्हयन्याक ताका 700 ते 800 रुपया बील येताले अशें घर मालकाचें म्हणणें. ही चूक कशी जाली हाची आजून जाप मेळूंक ना. एजन्सीची जरी चूक आसा जाल्यार हाका कारणीभूत आशिल्ल्याक ब्लॅक लिस्टान घालचे अशी तिडक किशोर मांद्रेकारान उक्तायला. म्हाका एक लायटीचें बील येयलें. तें बील अमावंट जर पळयलो जाल्यार पळोवन म्हाका शॉकच येयलो. म्हणजे इतलें म्हाका बील येयलेंच कशें. प्रत्येक म्हयन्याक म्हाका 700-800 इतलेंच बील येता. जाल्यार काल हे बील पळयलें जाल्यार 57,36,285 रुपया येयले. जाल्यार हांवें तें बील घेवन डिपार्टमेंटान गेलो. डिपार्टमेंटान चवकशी करपाक आगारोडे जाल्यार त्या हेड क्लार्क कोण बसता तेजे कडेन हांवें चवकशी केली म्हणजे इतलें बील कित्याक येयलें. तर तेणी म्हाका सांगलें, हांवें तेमकां विचारलें पण एवरेज बील कित्याक काय. तेणी म्हाका सांगलें एवरेज हेजो अर्थ मिटर रिडर जेन्ना तुज्या घरा गेलो तेन्ना एक तेजो मिटर फॉल्टी आसतलो किंवा लायट गेल्ली आसतली म्हणून ताका एवरेज मेळोंक ना म्हणून ते एवरेज येयलें. म्हटलं ओके मान्य. एक म्हणजे मिटर रिडराची हांव मिस्टेक म्हणना, कित्याक मिटर रिडर येता तो मिटराचो बॉक्साचो नंबर पळयता किंवा तो वळखीचो आसलो जाल्यार नांव पळयता आनी बील दिता. तो अमावंट पळोवंक वचना. म्हणजे एक तर तेंचे क्लेरिकल मिस्टेक आसूंक शकता, प्रिंटींग मिस्टेक आसूंक शकता किंवा ही ज्या एजन्सीक हे काम दिल्ल्या ते एजन्सीचे आसूंक शकता. तर ते एजन्सीचे जर मिस्टेक आसा जाल्यार अशा एजन्सीक ब्लॅक लिस्टान घालपाक जाय गव्हर्मेंटान. 20 वर्सां परस चड काळा पयलीं पुराय भारतांतली सांस्कृतीक आनी वास्तुशिल्प दायजाची वळख करून दिवपी गोवा इतिहास महोत्सव गोवा दायज महोत्सवाच्या रुपान परतून येवपाचो आसा. 15 ते 19 नोव्हेंबर मेरेन गोवा हेरिटेज महोत्सव जातलो. 5 दिसां भितर पणजेंतल्या 18 दायज जाग्यांचेर भोंवडी जातली. चित्रकारांक त्या थळांचे चित्रूय काडपाक मेळटले. जेवणाचो स्टॉल्स, लोकवेद हांचोय आस्पाव महोत्सवान केला. 20 दायज भोंवडी आनी 80 परस चड गोंयकार कलाकार आनी कारागीर राज्यांतल्या दायजाचे वेगवेगळे भाग दाखयतले. 5 दिसांच्या ह्या कार्यावळीन गोंयकार कारागीर मातयेची आयदनां, लांकडाची कामां, हातमाग, नाल्लांची कामां, हातान रंगयल्ले टायल्स अशी खाशेली कलाकृती दाखयतले. तशेंच धालो, मांडो, फुगडी, घोडेमोडणी, गोफ, कुणबी, कळशी अशे थळावे नाचाचे सादरीकरणूय ह्या कार्यावळीन जातले. आयचे गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.